सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज दीस आमचे इगोजेचो स्थापनेचो फावंडेशन डे ऑफ आवर चर्च. कितें भाशेन देवाक आमी दिनवासूया. सगळ्या देड्यांनी देवान आमकां हे फिरगोसकारांक बोरल्यांत देखून जायते आमच्या पुर्वजांनी इगोजे खातीर भोव करून आमचे पवित्र सभे खातीर वावुरलीं. तांचोय आमी उगडास करुया. देवान तांकां सासणाचो विसो दिवन सर्गीचें सूख फावो केल्या परून मागुया. आनी जी कोण वावुरल्यांत आनी आजून वावुरतात तांचे खातीर आमी मागुया. आजतान आमी सांत आनंदाची नोवेना सुरू करतात. आयज पयलें नोवेन कितें भाशेन ताचे मजूतीन उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत देवाक मानता ते भाशेन देवाचे आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. मागुया. आयच्या दिसाक स्टेलन लुकस आपल्याच जल्माचो दीस समरमता. देवान ताचेर आनी ताच्या बरे भलायकेचेर आशिर्वाद घालूंक ताका बरे भलायकेन दवर राख आनी सांबाळ म्हूण ताचे खातीर मागुया. आज सायबिणीची भेट करता लोरेन्सा गोन्साल्वीस. किरीत भाशेन ताचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागुया. तशेंच मागुया गोंयच्या राज्या खातीर सगळ्यांक आमकां उदीक आनी उदीक बरी न्याय मेळूंक आमच्या सरकारान फावो ती नीत आमचे पासत हाडूंक आनी पोचे खातीर तांणी वावरूंक तांचे खातीर मागतना मिझोराम, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली हांगासर बाबा बेडिंदो आमचो लोक कोश्टवता. भोव कोण क्रिस्ती लोक कोश्टवता. तांचे खातीर मागुया. देवान तांकां आपल्या आसऱ्याकाल धरून तांकां बरे भलायकेन राख आनी सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्याची सुक्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. हांव शांतीनूय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. देवाचें राज भोव करून काडोकाचेर आनी सैतानाच्या राजाचेर झुजूंक आज येसू आमकां आव्हान दिता. आमच्या जिवितांत वायटाचेर झुजूंक दर एका मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा मागतना आमी दर दिसाक जेजूची पाटलावदारां कशी ह्या वायटाचेर झुजूंक आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमचे अस्कोतायेची आमी चूक देवा मुखार आनी एकामेका लागीं मागून घेवन सुखनी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा बोलिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे पासत मागीर सदांच सांग वारमरी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूं चलयता सासणाच्या ससनाक.
सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. इजिप्तांत एक नवो राजा गाडयेचेर चडलो आनी तो जुजे भशेन कांयच नकलो आसलो. ताणें आपले पोजेक म्हणलें, पळोवयात, इस्रायलाच्यो पूत धोवो एक पोरजा जाली, आमच्याहून बोलिश्ट आनी ओदीक हुस्कोल. आमी शिडूक रावूंक जाय आनी तांची संख्या आनीक चडना जावंक आनी उपाय घेवंक जाय. झूज उपरासल्यार आमचेर आड झुजूंक आनी आमच्या देसांतलीं भायर सरूंक तीं आमच्या दुस्मानांक एकटवतलीं. हे पासत जोड वावर दिवन इस्रायलितांक पोश्टावंक तांणी जबरदस्त मुकदमांक दवरले. हे भाशेन तांणी फारोक, पितोम आनी रामेसेस एक कोडेचीं शारां बांदलीं. पूण जितले ते इस्रायलितांक चड पिडापीड दिताले तितलीं तीं चड आनी चड वाडटालीं आनी इजिप्तकारांक तांची भिरांत दिसूंक लागली. इजिप्तकारांनी इस्रायलाच्या पुतां धुवांक सारकीं गुलामां केलीं आनी जिवीत कोडू कोडू वीक केलें. बरेच कोश्टी वावराक तांकां लावून तांच्या इटांचो वावर तांकां करूंक लायलो आनी शेतांतलीं तरेतरेचीं कामां आनी सगळ्या जिन्सांचे कोश्टांनी तांकां दोगदोगायलीं. फारोन आपले पोजेक अशी आज्ञा घाली, हेब्रावांक जल्मल्ल्या सगळ्या चेड्यांक न्हंयत उडयात, पूण चेडवांचो जीव काडूं नाकात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार अशें इस्रायलान म्हणचें. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमचे आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवींच गिलतले आसले. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. आमी उदकान बुडून मरतलीं आसल्यां उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो, तांची भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिल्ल्या बोगोर रावची नासलीं. तांच्या घासांतलीं आमकां वाटायलीं देखून सर्वेस्पराक दिनवासुया. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. शिकाराच्या फासांतलीं सवण्या वरीं आमी सुटून गेल्यां. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकलीं जाल्यां. जाणें रोचला सोर्ग आनी संवसार, तेच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. उद्गार. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं कोरेंच बागी, सोर्गीचें राज कोरेंच तांचें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव प्रितुमीचे सवस्काय हाडूंक आयला म्हूण समजूं नाकात. हांव सवस्काय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर, धुवेक तिच्या आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयलां. मनशाचो दुस्मान ताचोच गोरचो लोक. म्हजेहून आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग ओदीक करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजेहून आपल्या पुताचो वा धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो,
आनी तो म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेरा नोकरांनी शिकोवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक तुयतान फुडें गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणटी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक 12 शिसांक विचून काडल्या उपरांत मातेवाच्या ह्या शुभ वर्तमानांत निमाणो उपदेश जेजूचो आपल्या शिसांक कितें तो आयच्या दिसाक आमकां मेळटा. जेजू तांकां स्पश्टपणी आपलें मिसांव कितें तें आयच्या दिसाक सांगता. हांव सवस काय न्हू पूण तोर वार हाडूंक आयलां. आनी आपल्या पासत कसलो तांचेर दुमाडो येतलो, आपल्या पासत कसलें तांणी सोंसूंक जाय तें तांकां आदी फुडें जेजू शिडूक करता. आपल्या खातीर दुसरो तांकां खेळटलो, दुसरो तांकां भायरायतलो, ताचीच गोरची ताचेर कोलपतली हाचे विशीं जेजू तांकां पयलोच जागृताय हाडटा आनी आपल्या शिसांक तयार दवरता. बाबा भयणीनो, 2 दिसाक आपल्या जिवितान हें कार्य करतना, देवाचें राज विस्तारूंक ते वेताना ह्याच आपल्या शिसांनी ह्या सगळ्या आडकोड्यांक तयार रावचें म्हूण जेजू तांकां पाठयता. आनी पाठयता आसतना तो म्हणटा, तुमी सर्गीच्या राज्या खातीर, ह्या उजवाडाच्या राज्या खातीर दिसपोटी वावरूंक गरज. तुमी देवाचें उतर हें उजवाडाचें, हें देवाचें उतर तुमकां हें सर्गीचें राज विस्तारूंक आदार दितलें. म्हणटच म्हजें उतर घेवन तुमी वेता तेन्ना सैतानाचेर आड झुजूंक तुमकां जायत्यो आडकोडी मेळटल्यो. तुमकां सैतान हांगातूय वाटेर तुमकां सोतायतलो, तुमकां दुबाडो दितलो, तुमकां पिडापीड दितलो. हें काडोखाचें राज तुमच्या जिवितान आसतलें. तुमकां दुमाडो दिता आसतना म्हज्या राज्या खातीर हांगातूय व्हरतले, हांगातूय तुमकां पिडापीड दिवन म्हज्या राज्या खातीर तुमकां भायरायतले. बाबा भयणीनो, तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता म्हूण हें आश्वासन दिवन जेजू तांकां पाठयता. इतलेंच न्हय बाबा भयणीनो, ल्हानांतल्या ल्हानाक कोणूय म्हजो शीस जावन ताणें उदकाचो पेलो दिलो जाल्यार तो म्हाका दिलो म्हूण तुमकां मजुरी मेळटली अशें तांकां बुजवण दिता. आपल्या शिसांक जेजू तयार करता आसतना कशे तरेन दुमाडो येतलो, कशे तरेन तांच्या जिवितान कोश्टा दोगदांक तांणी तयार आसूंक जाय हाचे विशीं तो तांकां शिकोवण दिवन पाठयता. जिवितान आमकां बाबा भयणीनो, जेजून आपल्या शिसांक दिल्ली शिकोवण आमच्या जिवितान आमकां फुडो करूंक जायते फावटी सोयेक मेळटा. आमी जेजूची पाटलावदारां जाल्यार 2 दिसाक आमी आमच्या जिवितान हेंच आमच्या जिवितान घडटा तें पळयता. आमच्या जिवितान एक प्रसंग कसो येता, 2 दिसाक आमी हें झूज जियेता. आमचीच गोरची जायते फावटी आमचेर आड कोलपतात, आमचेरूच ती वायट उलयतात. कित्याक बरें आसा तें करूंक आमी वावुरता तेन्ना, सत आसा तें आमी सांगता तेन्ना सगलो लोक आमचेर आड जाता. जायते फावटी कडेक आमचें नांव विबाडटा, आमकां भायरायतात, आमकां पयसायतात. जायते फावटी कडेक आमकां फावो ती आमकां मान रेस्पेद दिवंक ती फाटीं सरतात. आमच्या जिवितान आमी पळयता जेन्ना आमी कोणाकूय तर देवाचें उतर पुरगुटूंक वेता, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक हे देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक सांगता, जेन्ना दुसऱ्यांक आमी कितें बरें आसा तें तांच्या जिवितान मांडून हाड म्हूण आमी तांकां सांगता तेन्ना हो लोक आमकां पयसायता, किकोंत करता, आमच्यो खबरो करतात. हो दुमाडो येतलो म्हूण जेजून आपल्या शिसांक सांगलें. आयच्या दिसाक देवाचें राज विस्तारूंक उदीक गोठाय आमी घेवया. कित्याक 2 दिसाक देवाचे गोबाय आमी जाता तेन्ना, 2 दिसाक
देवाचें राज विस्तारूंक आमी उपाय घेता तेन्ना दर दिसाक आमचे जिवितांत देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियेता तेन्ना आमी सगळ्या आडकोड्यांक फुडो करूंक सगळ्या वायटाक आमी आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो देवाक मानता ते भाशेन जिवंक आनी देवाचें राज विस्तारूंक वावरूंक आमकां खतखत्यान दर दिसाक पवित्र आत्म्याची कृपा आनी दर दिसाक मिसाच्या बोडान आमचें जिवीत जिवंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29 C4. आमची पातकां दूर काडो निवडकाचा तुका ओपो देवा आमच्या मोगे सोदा करून शांती म्हज्या बाबूनी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सोबेच्या देण्याचेर तुजी दयाल दिसगात. आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसवण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाचे देवा सोर काडयान सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे सवें सगळीं रोसना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती सोडली. देखून सगळे रोसणे वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारोण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोत सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे
तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसाहारी बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखारी मुखार तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सतरे आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी सगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांसर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरोवराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां दिवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोवरारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दवरतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसता जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय रासूर चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यां आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शरीर संवसाराची पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शरीर संवसाराची पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शरीर संवसाराची पाप कटले आमकां ही देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. R42 पेज नंबर 198 R42. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. राहतुया.
सुर्गीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया E9 पेज नंबर 82. E9.